मातेवा प्रमाणे शुभ वर्तमान अवेस्वर 22 बोळी 1 ते 40 आणि 100. लग्नाच्या उत्सवाची वापार. जेजू नव्यान तांचे लागीं वापारेंनी उलोवंक लागलो. सर्गींचे राज अशें एका राजान आपल्या पुताचो लग्नाचो उत्सव केलो. लग्नाक आमंत्रण धाडलोल्यांक आपोवन हाडूंक ताणें आपल्या चाकरांक धाडलें, पूण ते येना जाले. आनी एक पावट दुसऱ्या चाकरांक धाडलें आनी म्हणलें, आपयलोल्यांक अशें सांगात, पळयात, म्हजें जेवण तयार आसा. म्हजे पाडे आनी चरबोयल्लीं जनावरां हांवें मारलीं आनी सगळें तयार जालां, जेवणाक येयात. पूण तांणी कान दिवंक ना आनी एकलो आपल्या भाटांत दुसरो आपल्या व्यापार धंद्याक गेलो. हेरांनी चाकरांक धरलें, तांकां बडयलें आनी तांचो जीव काडलो. हें आयकून राजाचो राग पेटलो आनी आपलीं लस्करां धाडून त्या खुन्यांचो ताणें भस्म केलो आनी तांचे नगोर लासून उडयलें. उपरांत ताणें आपल्या चाकरांक सांगलें, लग्नाचें जेवण तर तयार आसा, पूण आपयल्यांक तें फावो ना जालें. देखून तुमी रस्त्यांच्या नाक्यार वचात आनी तुमकां मेळटी तितल्यांकूय लग्नाक आपोवन हाडात. आनी वाटा तेंट्यांतल्यान वचून आपणाक मेळ्ळीं तितल्यांकूय बऱ्यांक तशें वायटांक चाकरांनी जमयलीं आनी लग्नाचो ओसरो सोयऱ्यांनी भरलो. जेवणाक बसलोल्यांक पळोवचे खातीर राजा भितर ये जाल्यार लग्नाची न्हेसण घालिनासतना थंय आसलेल्या एका मनशाक ताणें देखलो आनी ताका विचारलें, इश्टा, लग्नाचें वस्त्र नासतना तूं हांगा कसो भितर आयलोय? पूण ताणें जाप काडली ना. तेन्ना राजान चाकरांक सांगलें, ताचे हात पांय बांदून ताका काळोखांत भायर उडोयात. थंय सगळीं रुदोवन करून आनी दांत करकोरावन आसतलीं, कित्याक आपयलीं जायतीं पूण विंचून काडलोलीं थोडीं. सोमराजाक तोंड फारीक करचो की ना? तेन्ना फारिझेव गेले आनी जेजू कसो उतराक धरचे ते विशीं तांणी एकठांय जावन थाराव घेतलो. आनी हेरोदीच्या पक्षवाद्यांनी बराबर तांणी आपल्या शिसांक अशें म्हणूंक जेजूशी धाडलें, गुरुजी, तूं स्वतान चलताय आनी देवाची वाट स्वतान शिकयताय आनी तुका कोणाचीच भिडा ना, कित्याक मनशांचें तोंड पळोवन तूं उलयनाय, हें आमी बरें जाणो. तर तुका कितें दिसता? सोमराजाक दोंड फारीक करूंक येता की ना? पूण तांचे नश्टेपण वळखून जेजून असो परतीपाळ केलो, आरे धोंग्यानो, तुमी कित्याक म्हूण म्हाका फास मांडूंक सोदतात? म्हाका एक दोंडाचो नाणो दाखयात, पळोवया. तांणी ताका एक दिनार दाखयलो. जेजून तांकां विचारलें, हें रूप कोणाचें आनी हें नांव कोणाचें? तांणी जबाब दिलो, सोमराजाचें. तेन्ना जेजून तांकां सांगलें, बरें तर, सोमराजाचें तें सोमराजाक दियात आनी देवाचें तें देवाक दियात. ताचो जबाब आयकून ते थोटाकले आनी ताका सांडून गेले. मेल्ल्यांच्या पुनर्जिवंतपणा विशीं विचार. त्याच दिसा सादुकी पुनर्जिवंतपण नांव म्हणटात ते जेजूशी आयले आनी तांणी ताचे लागीं अशें विचारलें, गुरुजी, मोइजेसान म्हणलां, संसद नासतना कोणूय मरत जाल्यार ताच्या भावान ताचे बायले लागीं लग्न जावचें आनी आपल्या भावाक भुरगीं उत्पन्न करचीं
तर आमचे मदें 7 भाव आसले. पयलो लग्न जालो आनी मेलो, आनी संसद नांव जावन आपली पोतीण आपल्या भावाक दवरून गेलो. तेच परी दुसरो आनी तिसरो आनी तशेंच 7वो पर्यान. आनी ते सगळे मोरतोच बायलूय मेली. तर पुनर्जिवंतपणाच्या समयार 7 जाणां भितर कोणाची पोतीण जातली ती? कित्याक म्हळ्यार सगळ्यांची ती पोतीण जाल्ली. जेजून परती पाळून तांकां म्हळें, पवित्र पुस्तकांची न्हय म्हूण देवाचे पदवेची तुमकां वळख ना देखून तुमी चुकतात. कारण पुनर्जिवंतपणाच्या समयार दादले लग्न जायनात आनी बायलांक लग्न करून दिनात, पूण तीं स्वर्गार आसत्या देवाच्या दुतां सारकीं जातात. पूण मेल्ल्यांच्या पुनर्जिवंतपणा विशीं अशें देवान तुमकां सांगलां तें तुमी वाचूंक ना? अब्राहमाचो देव, इजाकाचो देव आनी जाकोबाचो देव हांव. म्हणटोच मेल्ल्यांचो न्हय बगर जिवी आसलोल्यांचो देव तो. हें आयकून लोक ताचे जाणवाये विशीं अजाप जालो. पयली आज्ञा. पूण सादुकींक ताणें ओगे केले म्हूण आयकून फारिजेव एकठांय जावन आयले आनी ताका गोंदळाक घालूंक तांचे भितरल्या एकल्यान विचारलें, गुरुजी, समूर्तीची व्हडली आज्ञा ती खंयची? जेजून परतीपाळ केलो, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या जिवाच्या बळान आनी सगळ्या तुज्या मोनान सर्वेस्परा तुज्या देवाचो मोग कर. ही सगळ्याहून व्हडली आनी पयली आज्ञा. पूण हिचेच सारकी दुसरी आसा, ती ही, तुजोच करताय तसो तुज्या पेल्याचो मोग कर. ह्या 2 आज्ञांचेर धरलोली आसा सगळी समूर्त आनी प्रवाद्यांची शिकोवण. क्रिस्त दाविदाचो सोमी. फारिजेव एकठवलोले आसतना जेजून तांचे कडेन हो विचार केलो, क्रिस्ता विशीं तुमकां कितें दिसता? तो कोणाचो पूत? तांणी ताका जबाब दिलो, दाविदाचो. ताणें विचारलें, तशें जाल्यार आत्म्याच्या प्रेरणान दावीद ताका सोमी म्हणटा तें कशें? तर ताणें म्हणलां, सर्वेस्परान म्हज्या सोम्याक म्हणलें, तुज्या दुस्मानाक तुज्या पांयांची म्हणय हांवें करीसोर तूं म्हज्या उजव्या हाताक बस. जर दावीद ताका सोमी म्हणटा, तो ताचो पूत कसो तर? कोणाच्यान ताका एक जाप दिवंक जाली ना, न्हय म्हूण तो दीस मेरेन आनीक ताचे कडेन कितेंय विचारूंक कोणाकूच काळीज जालें ना.